गार्बेजीचो जो केलोलो आणि एक आमच्या पयलीं एक सरपंच आसलो, एक सरपंच एडविन डायस म्हणून तो एक सरपंच आसलो, तेणे एक प्रोसेस केलोलो की बाबा हो ई टेंडरींग करपाक, आणि ते आमी जेन्ना तेजी टर्म काबार जाली आमी तो फुडाकार घेतलो आणि तो ई टेंडर तेका लागून करून आमी ई टेंडर केलो. सामको क्लीन प्रोसेस, करप्शन ना कांय ना. जेन्ना सेकंड टायम जो आमचो जेन्ना आय वॉज देर फॉर 1 year एज अ डेप्युटी, जेन्ना हांव देंवलो तेन्ना तो ई टेंडर काबार जालो आणि सांताक्रूज सरपंचान एग्रीमेंट सायन केलो सेम कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन, कित्याक तो बरें काम करता म्हणून ताका एक्सटेंड केलो. व्हेरी गुड, नो डावट. त्याच टायमार सांताक्रूज पंचायतीन कोटेशनां काडली डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करपाक. आतां हांव 3 म्हयने जाली ही फायल सोदतालो. पंचायतीन RTI घाल्लें, पंचायत म्हणूंक लागलें आमी BDOक धाडल्या, BDOन सांगलें, BDOन गेलो डायरेक्टर पंचायत. आतां ही फायल म्हाका 10 तारीख मेवला, आतां पयर मेवल्या 2-4 दिसां पयलीं. आनी आय वॉज सरप्रायज टू सी जी कोटेशनां आयलेलीं म्हणजे गार्बेज जो कलेक्शन आयज हो जो कॉन्ट्रॅक्टर कोत्ता 64 लॅक्सांक, तेंच काम ह्या कॉन्ट्रॅक्टर 51 लॅक्सांक करपाचो रेडी आसलो, ताणें घाल्लेलें. देन आय वेंट टू द फायल. ही फायल जेन्ना फेब्रुवारीन कोटेशनां येवन चोगलें जालेलें, ही फायल पंचायतीन BDOक धाडच्याक 5 म्हयने आपणा कडेन दवरली, 5 months. आनी ही फायल फकत 23 जुलय 2024 BDOन धाडली एप्रुवल. हाफ वॉरस काबार जालेलीं, थिंगाच उरली फायल ती. आतां म्हाका कांय सोजमना जो काम आमचें 64 लॅक्सान आतां जाता तें ह्या कोटेशना प्रमाणे आमकां 51 जातालें. हे 12-13 लाख लॉस केले. आतां आमचे पयशे कोणाचे पयशे टॅक्स वाडयला हे एक जालें. दीस इज ओवर नाव. आतां पंचायतीन ह्या वर्साक ह्या 3 म्हयन्यांक कोटेशन काडलां, 3 म्हयन्यांक कॉन्ट्रॅक्टर काडला आणि कोटेशन घालना. आमी सेक्रेटरीक सांगलेलें क्लियर कट, सेक्रेटरी जेन्ना तुमी एड घालता न्यूज पेपरार पंच मेंबरांक घुमया, आनी सेक्रेटरीन आमकां सांगलेलें आमचो पंचायत ग्रूप आहा, आमी तुमकां मेसेज घालतले. सो आमकां कांयच खबर नासली. खंयच्या एक पेपरार एड घाल्लो जेणी कोण लोक वाज ना, तो हांव तुमकां नांव सांगना, तो एड घाल्लो थिंगा आनी आमकां खबरूच ना. आतां काल जेन्ना फोर्टनायटिंगली मिटींग जाली तेन्ना ओपनिंग ऑफ द कोटेशन म्हणूंक लागली. हांव सरप्रायज जालो. हांव भायर गेलो आनी नोटीस बोर्डार पळयलें. नोटीस बोर्डार येयलो. आय हॅव रिमूव्ड अ फोटोग्राफ, डेट एंड टायम आहा. नोटीस बोर्डाचेर पासून कोटेशन नोटीस एक्चुअली नोटीस बोर्डार मारूंक जाय, नोटीस बोर्डार ना. सो हें हायडिंगली कित्याक करूंक जाय, हें लिपोवन कित्याक करूंक जाय. गार्बेज जेन्ना कलेक्शन करूंक जाय सगल्यांक गमोंक जाय न्हू. बरे कॉन्ट्रॅक्टर येवंक जाय, बरे पयशे सेव जावंक जाय. पंचायतीचे लोक त्रास करता, मेहनत करून टॅक्स भरता, 900 गार्बेज टॅक्स भरता आमी. आतां कोटेशन नोटीस हांवें मागीर सोदलो, काल फायलीन पळयलो, तो एक कोटेशन नोटीस आहा. हो कोटेशन नोटीस इनवायटींग टेंडर्स आनी हें म्हणून. बट हें आतां काल 4 कोटेशनां येयलीं. ओके, 4 कोटेशनां येयलीं. एकल्याचे मंथली आहा 8,10,000 मंथली, दुसरो आहा 7,50,000, तिसरो आहा 6,06,020 आणि लोवस्ट आसलो 5,68,500. म्हणजे वर्साक जरी तर आतां तो कोणाक दिला तो 90 lakhs वर्साक कॅल्क्युलेशन करी जाल्यार तोच लोवस्ट आमकां 68 lakhsanक करपाक रेडी आसलो. आनी द रिजन तो टेंडराक तो रिजेक्ट केला, सेंग तेणें कोटेशनांच्या हितून डॉक्युमेंट लावंक ना. कोटेशन इनवायट करता आसतना हिंगा खंयच सांगूंक ना डॉक्युमेंट लावंक जाय म्हणून. अरे जेन्ना आमकां 22 लाख सेव जाता पंचायतीक वर्साक 22 लाख, जाल्यार तांकां फोन मारून सेक्रेटरीन या सरपंचान डॉक्युमेंट सबमीट करपाक दिवपाक एक टायम दिवपाक कितें प्रॉब्लम आसलो. लोवस्ट आनी आतां 90 lakhs दिला, तितून 22 लाखांचे डिफरन्स आहा. सो मेकिंग वन कॉल एंड टेलिंग द कॉन्ट्रॅक्टर बाबा तुजें कितें डॉक्युमेंटेशन आहा एज पर कितें आहा ते टर्म्स एंड कंडिशन ते हाडून दिया आमकां. आनी हितून इट्स लायक अ जोक. हितून सेकंड हायेस्ट आसलो तो करंट कॉन्ट्रॅक्टर जो आमकां कोत्ता तो ई टेंडर केलोलो आनी तेंचो फेवरेट आसलो आनी ताका एक्सटेंड केलोलो, तेणें सेकंड लोवस्ट घालना. तेजे वर्साक 79 lakhs जाता, म्हयन्याक तेजे 6,60,000 जाता. तेकाय तुमी भायर उडयलो कित्याक तेजें डॉक्युमेंटेशन. अरे
तो मनीस तुमचें कलेक्शन करता तेजे सगळे GST आसूंक जाय सगळें आसूंक जाय तो तेकाय तुमी भायर उडयलो आनी गेल्लो कोण 7,50,000 तो सेकंड हायस्ट आहा तेका तो हितून 22 ते 24 लॅक्साचे गॅप आहा आनी हांव कित्याक काल आयज हॉलिडे हांव हें सगळें व्हिडिओच्या फुड्यान मांडटलो आनी आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायती फुड्यानूय मांडटलो जे हें पंचायतीक तुमी पावस दिले असले स्कॅमां करपाक ही बंद करूंक जाय गव्हर्मेंटाक आनी इफ नीड कम्स आय मीट द CM ऑल्सो टेल हिम अबाउट दीस हाव गार्बेज कलेक्शनाचे नार सोदता लोक आनी हे आमचे हार्डन मानी लोकांचे बारीक लोकांचे लंडन पासून कोण बोल्ले आमचे भाव तेंची घरां बंद आसता ते आमकां खूब जावन येवन रिक्वेस्ट करता घरां बंद आहा तुमी टॅक्स घेता सो दे आर ऑल्सो कॉन्ट्रिब्युटींग आनी ते कॉन्ट्रिब्युशनाचे ते हें करता लेट देम कम क्लीन ऑन दीस वाय when there is a lower quotation why they have thrown out that quotation and accepted the higher one 90 lakhsanचे जो मनीस 56 लाखांक करपाक रेडी आहा 68 करपाक रेडी आहा तो 79 करपाक रेडी आहा सो हांव हें क्लियरली म्हणटा सांताक्रूज विलेज पंचायत जी आहा ती कमिशन बेस्ड पंचायत ही लुटपाक भायर सरल्या बारीक लोकांक आतांच लेटली आमचो विदाउट द विशाच्या एगेन्स्ट वचून टॅक्स इन्क्रीज केला कमर्शियल टॅक्स इन्क्रीज केला सगळे टॅक्सीस इन्क्रीज केल्या तो हांव लोकांक सांगता की हें सगळें केलां तुमकां एक नाड आमी योगी रावचे ना आमी ऑपोजिशन आमचें काम सगळें काडपाचें हें आमी म्हाका दिसता हांव एकलोच ऑपोजिशन उरना आतां पंचायतीन उरलेलें सगळें कितें ना कोण सो माय जॉब इज टू रिमूव दीस such kind of frauds which is going on and I will remove till the end I am there in the panchayat as an opposition. Thank you. Dominic, the first you said the lowest tender has been rejected. Might be because of the documents they might be rejected the thing. No document here. See, last time also when their quotation was invited, see these are the quotations. Only quotations were accepted. There are no documents. See, only quotations. And ye पावटी same quotation has noticed so. दे हॅड ऑलरेडी सेलेक्टेड वन टेंडरर बाबा हो आमचो जालोलो आनी तांकां दिसलें कितें हायडिंगली केलां हें सगळें नोटीस बोर्डार मारूंक ना कांय ना सो दे थॉट लायक अदर पर्सन मे नॉट पुट सो दॅट द रिजन दे हॅड फिक्स दॅट बाबा आमच्या मोतीन एकाच दिवपाचें तें हें चलना हें चलोंक दिवचें ना आमी समजलो तूं डॉमिनिक तुम्ही लास्ट टायम एक गार्बेजीचेर काडलेले विथ रेफरन्स टू दॅट ट्रक बा तुमचेच पंचायतीन ट्रक जो आहा न्यू ट्रक दिला गव्हर्मेंटान सगळे पंचायतीक दिला दिसता म्हाका पिकअप वेट तो आतां जाल्ले रेजिस्टर करून तेका हें ते वेली बाय येवन चोडटा तेजेर आतां सद्याक आनी दुसऱ्या पावसान म्हणल्यार तेका स्क्रॅपान दिवपाचो गव्हर्मेंटान बंदोबस्त करपाचो कित्याक आमी हो इशू काडलेलो तरी तो प्लस तो ट्रक अजून यूज जायना अजून यूज आमी BDO पासून बरयलां BDO बा एक्शनूच घेयना कितले कोणाच्या हातीक लागपाचें सांग पळय म्हाका आनी तो ट्रक सोडून आमचे पंचायतीन नवो ट्रक म्हणजे रेंटाक गेल्ला 51,000 म्हयन्याक भरता हे कमिशन थिंगा वयता थिंगा कमिशन पंचायत डायरेक्टराच्यान तुका हेल्प आमी बरयलां सगळीं कंप्लेनां घाल्ल्या आमकां अजून मेमोरंडम बाय येयल्या तांकां सो नाव नेक्स्ट इज आय एम गोइंग टू आस्क RTI इन ऑल मेमोरंडम्स वॉट रिप्लाय दे हॅव गिवन ओके पूण दीस गार्बेजीचे आमी हें चलोंक दिवचें ना हें लॉस 22-24 लाख लॉस जातले आमकां आमच्या खालापूरच्या लोकांक बारीक लोकांक कोण जो हार्ड अर्न करून टॅक्स भरता तो आमच्या गव्हर्मेंट आमच्या पंचायतीक तो त्या लोकांक हे त्रास आमी हें घेवन फुडें वयतले CMच्या वाटेन पासून वयतले हें घेवन आयदर यू एक्सेप्ट ओ फॉरगेट एवरीथींग एंड गो फॉर ई टेंडर कित्याक जायना ई टेंडर गो फॉर ई टेंडर क्लीन प्रोसेस कोणाचे इंटरफिरन्स ना हितून why they are not going for clean process of e-tendering going for e-tendering because हिंगा हावपाक मेवचें ना हिंगा न्हू सो आय डिमांड गव्हर्मेंटाक असले पावर जे पंचायतीक दिल्यात चोरपाचे ते काडपाचे हेंकोडे आनी सगळे पावर तुमकोडेन घेवपाचे हे करप्शन बंद जावंक जाय थँक्यू वेरी मच